कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्राबरोबर गोंयांतूय उटंगार मारलो. चड करून उत्तरेत उटंगार आनी बुट्टेन धुडगूस घालो. शेतां भाटां काबार केली. भरिल्ली पिकावळ, गोरवांची वाट लागली. सरकारान 9 कोटींच्या अदमासाचो आंकडो केला. रिव्ह्यू खात्याचो रिपोर्टूय सरकाराक पावला. शेतकारांच्या हातार 25 ऑगस्टा सावन चेक म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. पयलें उतर नेगार. जाता तितलो पयलीं आमी प्रायमरी मदत चवथी पयलीं दिवपाचो आमचो ऑलरेडी प्रयत्न आसा. चवथी पयलीं आमी मिनिमम प्रायमरी मदत लोकांक दिवपा खातीर मदत करतले, ताजी वेवस्थाय करतले. 20 तारखे पर्यंत ताजो पुराय अहवाल जो आसा तो दोनूय कलेक्शन सबमीट करतले. ताज्या उपरांत केन्ना तरी 25 तारखेच्या दरम्यान आमी जे तांकां मदतीचे चेक दिवपाक जाय ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो विचार आसा. इतल्यार ना, गोंयचे शेतकी खात्याचे लुकसाण भरपाय फंडात फक्त 1 कोटीची तरतूद. हो तात्पुरतो आदार. तातूंतल्यान शेतकारांचें कांयच जावपाचें ना. आतां केंद्रा मुखार हात पसरपाचे. मात हें पळयात, केंद्र सरकार पावसाच्या अरिश्टाच्या लुकसाणीचो रिपोर्ट तयार करपाक टिमी धाडटा. त्या राज्यांच्या लिस्टांत गोंयचें नांवूच ना. ह्या लिस्टांत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळ गोंयचें नांव लिस्टांत ना. म्हणजे केंद्राचे हिसबान घडये गोंयांत अरिश्ट येवंकूच ना. चवथीच्या तोंडार शेतकार खंयच्या परिस्थितींत आसा तें पळयात. शेतां भाटां बुडलीं. चवथीक 4 पयशे जोडपाचे तेवूय बुडले. गोरवांचे खांड, चारकुटो काबार. गोरवांची परिस्थिती मनशां परस पाश्ट. शेतकार किसान कार्डाचेर रीण घेताले. चवथीच्या बाजारा उपरांत फारीक करताले. किसान कार्डाच्या रिणाचो शेतकारांच्या तकलेर आनीक ताण. सर आतां आमचें इतलें लुकसाण जालें आनी चतुर्थीच्या टायमार आमकां जे तरी ते मेळटले आसले ते शेत आमचेगेर तेतून, पण आमकां एकूय पयसो सरकारान अजून दिवंक ना. त्या खातीर आमकां बरेंचशें वायट दिसलें. कित्याक आमचे मेन म्हणजे हाता तोंडाक इल्लो घास ह्या टायमाक गेलो आनी आमकां खूब लुकसाण जालें सर. आनी आतां जर मेळाक ना जाल्यार केन्ना मेळटलें अशें आतां. तेन्ना आतां ह्या टायमाकूच आमकां 4 पयशे मेळटले आसले सर. अजून एकूय पयसो आमकां सरकारान दिवंक ना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सरकारान चतुर्थी पयलीं दिवपाचो असो आमचो हे आसा, मागणी आसा. आमची अशी कुळागरां अशी पूर येवन व्हांवून गेल्ली आसा सध्या. तेका लागून ऑफिसर बी एग्रीकल्चरचे येवन पळोवन गेले, ते इरिगेशनाचे येवन पळोवन गेले आणि ते आमकां ते सांगपाक लागले की तुम्ही डॉक्युमेंट तुमचे आहात ते एग्रीकल्चरान हाडून दिया म्हणून सांगले, फोटो बिटो मारून. आम्ही तसले ते दिले. पेपरार बी येयल्ले आमी आणि असे वाचलेले. न्यूज बी जाल्ली तेजी, अशें वाचलेले आमी. पूण तेणी सांगलेले आमकां की तुमकां 25 तारीख पर्यंत आमकां कितें तरी एक मदत म्हणून अशी काहीतरी करता अशी म्हणून सांगलेली. पण ती काय अजून येवपाक शकली ना. मागणी म्हणजे आमकां आतां चवथी पयलीं तरी काही एक मदत करूंक जाय आसली सरकारान. बुडिल्ल्या शेत भाटकारांक चवथी आदी कितें आदार जातलो म्हणपाची चिन्नां सध्या तरी ना. आनी जालोय जाल्यार ती आदार काय पंचखाद्य तेवूय कळपाक मार्ग ना. पयशांचे बाबतींत सरकाराची परिस्थिती सध्या शेत भाटकारांच्या पाश्ट जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.